कुळ कायद्याची मोडतोड करून गरीब शेतकार आणि कुळांक काबार करपाचे काम पर्रीकर सरकार करता म्हणून काँग्रेसीन मांद्रे सभेत निषेध केलो। भाऊन केल्लो कुळ कायदो बदलपाची गरजच कितें काय म्हणून काँग्रेसीचो मुख्यमंत्र्याक प्रश्न। फक्त कोर्टांतल्यान केशी मामलेदारान हाडून जायना। इतली वर्सां काँग्रेस आशिल्ली, काँग्रेसीन कुळ मुणकारांक केन्ना दुखयल्ले ना म्हणून काँग्रेसीच्या आमदारांनी उलो मारलो। आणि आज आम्ही स्वतंत्र झाले, आम्ही स्वतंत्र गेला, आम्ही जे लोक उदाहरण झाले लोकांना मान आम्ही शिकले आणि आज आमची एक कारण ही परिस्थिती ही गरजेची परिस्थिती या कायद्याची अंमलबजावणी जायना तुम्ही किती जागे नाही तुम्ही जागे काँग्रेस सर पण या लीडरांना सोडला त्या लीडरांना सोडला सर एकलाच सोडले का कुठं बघायला त्यांनी केलो ना इवन फिरायला गेलो किती गेलो उतर या लोक हा बंगाराच्या मापण सांगले की आपली जमीन पण अड्यापर्यंत गेली आणि तिला लोका बाहेर सुद्धा हा पाऊल दिला तुमचा हक्क तुमका मिळच्या खातीर तुम्ही दिलेल्या मताच्या आधारे जो आमदार झाला या काळामध्ये इतके सांगा आजपर्यंत कोणाचे केसी जर 3 वर्ष वेळ 10 वर्षाचे असं माझ्यावर 18 20 वर्षाचे सुद्धा असतात दिया हाडून आवडते मिनिस्टर सांगा बाबा तुमची उत्तर 3 वर्षाभितर क्लिअर करले पहिली गेली आता तरी 3 महिन्याला सोडण्यामध्ये कर पाऊस आपण केलो कायदो तोच तर पुढे येलोय जरा तुम्हाला किती वाईट असते इतल्याच त्या काढा गेले की भाऊसाहेबांचो कायदो आपण बीजेपीचो मुख्यमंत्री असताना हो कायदो कसो हाडलो ही त्याला लस झाली म्हणून जो कायदो आहे तो बदलून पावलो बघा माझ्या भावानो आणि बहिणानो जरी तर आम्ही जागृत जायलो आणि हाचेवर आवाज उठयलो कोण मुणकारांनी आमकां कोण पळोवपाचो ना आज असेंब्ली इंटरव्यू जाय तो बरोबर केलो खुद्द आयकला त्याने आपणाची कितें ते फाटी घेतला केशी घालतात केशीच्यान फाटी हाडल्यो मामलेदार हाडल्यो सांगल्यो कायद्यात कितें बदल केला पळयात चिंता मोगा म्हज्या भावानो जे आमकां फोटोपण फोटींग पण गोंयकार पण राखून जर दवरतले जाल्यार पर्रीकाराचेर पाणी नाका त्या पर्रीकार जो पळय कितें उलयता तेचेर तुमी विश्वास दवरूंक नाका कित्याक गोंय स्वतंत्र जाल्यार बीजेपीन कितली वर्सां राज्य केलें आणि काँग्रेसीन कितली वर्सां राज्य केलें एनसीन कितले वर्सां काम केलें पूण मुणकार आनी कुळांक केन्नाच ताणें हात लावंक दिवंक ना आनी तांकां केन्नाच त्रासाक घालूंक ना हें जाणा जाय तुमी पूण आयज हो योग्य कायदो काडटा तो कुळ मुणकारांकूच न्हू पूण गरिबांक सगळ्यांक सोंपोवपाक गरिबांचो आनी ह्या गोंयच्या राज्यांत तरी आमकां थारोना संजीवनी साखर कारखानो बेगीन सुरू करपा खातीर मुख्यमंत्री पर्रीकारान लक्ष घाला। मंगळारा पर्रीकारान संजीवनी कारखान्याचे इन्स्पेक्शन केले। चार्टर्ड अकाउंटंटांक फाटल्या 3 वर्सांचो रिपोर्ट दिवंक सांगला। कारखानो बेगीन सुरू करूंक जे कितें करूं येता ते करतले म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो। तांकां पयलीं आतां मॅक्सिमम बेगीतल्या बीन चालू करा आनी तांच्यांनी एडवायजर घेतला ताका हांगा प्रिपेर रोड मॅप फायनान्शियल रोड मॅप कितें केल्यार जाग्यार येतले हाचे पॉयंट्स तयार कर। चार्टर्ड अकाउंटंटान हांगा म्हाका रिपोर्ट दी फाटल्या 3 वर्सांचो आनी आतां ताका फायनान्शियल कितें गरज आसा ती ऊसाचे उत्पादन वाडोवंक सरकारान पडीक जमनी फॅक्टरीक दिवची म्हूण ऊस उत्पादक संघाचो अध्यक्ष मागता। जी पडींग जमीन आसा ती जमीन गव्हर्मेंटान घेवन ती फॅक्टरी दिवपाची आणि फॅक्टरीन ती शेतकऱ्यांक दिवपाची। जर आमची इल्ड वाडटले जाल्यार गोंयचे जे ऊस वाडटले तेणी सांगलें की आमकां ऊस वाडया ऊस कसो वाडटलो
जेन्ना जर जमीन ती आमकां दिली जाय जाल्यार आमी तेजेर कोणी हे करूं शकता. कितलीशी पडींग जमीन आसा गोंयांत, तेजेर लक्षच पडचें ना. ती सगळी अशीच पडलेली आहा. तेन्ना तुमी ती गव्हर्मेंटान घेवन ती फॅक्टरी दिवची आनी त्या हेच्या प्रमाणे आयज जमीन दिना. कित्याक कुळ कायद्या लागून जमीन दिना. खुबशे शेतकरी आमचे फार्मर आहा पळय ते कुळ कायद्या लागून जमीन दिना. खुबशे जमनी आसा, कुळें आसा, मोलें आसा, पेडणें आसा, सगळे कडेन काणकोण आसा, सगळे कडेन जमनी खुबश्यो आसा त्यो पडींग दवरलेल्यो आहा. त्यो गव्हर्मेंटान तेजेर हे दिवचो आनी तेजेर अमकी वर्सां ऊस लायतलो म्हणून तेजेर हे करून ती जमीन आमकां दिवची. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊया एक ब्रेक.